परंतु पुरा चांग चांग पुरा विषय असा ते आमकां आयकून मना तशी वचून आणि आमगेल्या भक्ती वाडून येवं हे श्रवण मात्रांची तांगेल्या प्रार्थना करून आम्ही हे सेशन प्रारंभ करू. सो माताजी व्हडली सांगल्या म्हणकेची की तांकां एक प्रकाराची भारी एक कष्टाचे परिस्थितींतू तांकां मुखार सुन वचचें पडलें. भीष्म पितामहाक तांणी 3 जनरेशन क्रॉस मॅनेज केला म्हूण सांगयता. शांतनुराय तांगेले बापूस जावन आशिल्ली, मागीर चित्रांगद, विचित्र, अंबालिका, धृतराष्ट्र, पांडू आनी कौरव पांडव हे 3 जनरेशन्साक तांणी मॅनेज केलेले म्हूण सांगयता. आणि 3 जनरेशन्स मॅनेज करताना तांणी एक प्रकार पुरा विपरीत परिस्थिती म्हळ्यार विंगड खंयचे एक पात्रांत तुमकां पळोवचें मेळच नाही. वेदाचा पुराणाक असल विपरीत परिस्थितींत कोण तांगेले देवाल सेव केलेलो आसा. एक तर ते म्हळ्यार जनरेशन उलटा जाल्ल्या म्हणके जाल्लें. म्हळ्यार तावळ सांगल्या म्हणके की नॉर्मली आवस बापूस चेडूवान वार्डीक करून दिता ती, जाल्यार भीष्म पितामहान तांगेलें कसन कर्तव्य म्हूण लेखून तांणी केल्लें की तांगेलें बापसूल वार्डीक ऑर्गनायज करून दिल्लें त्या प्रकारान. आणि एक क्षत्रिय आसा म्हळ्यार तांगेले फूड दोखून म्हळ्यार तांगेले व्होल फॅमिली आसता. आणि त्या टायमार तर मस्त वार्डीक वेळ करता आशिल्ली. म्हळ्यार ते राय संबंध पावचे खातीर 2 राज्यां मध्ये रिलेशनशीप जावचे खातीर तांणी वार्डीक आनी कोण घेवची सहज आशिल्लें. सो तसल सिच्युएशनांत आसून तांणी ते प्रतिज्ञा घेतली की तांणी वार्डीक कोण घेयना ती म्हूण. आणि आनीक विषय म्हळ्यार मस्त आमी पळोवन अशें पुरो की ऋषी मुनी राज ऋषी तांगेले ते कशें की कर्तव्य कोण जे तर तांणी मागीर वनां वचून राबता ती आनी खाली देवाल सेव करची की पुरा म्हणटात पळय एक रेग्युलर लायफ देखून दूर वचून राबता ती. ड्युटीज करनात तांणी 100% देवाल सेव मात करता ती. आणि त्या टायमार तांणी तांगेलें पुरा कर्तव्य सोडता ती. जाल्यार भीष्म पितामह म्हळ्यार इतले काल व्हड तांणी ते एक प्रतिज्ञा घेतिल्ले निमित्त तांणी ते राज्यांतू राबून ते रावळारांतू राबून ते इतले पुरा लक्झरी रॉयल्टी मध्ये राबून तांगेले पुला कर्तव्य केन्ना बिलकुल विचलित जायनासी. सो त्या एक व्हड विषय म्हूण आमी सांगयता. सो खंयची नमुने एक प्रकार इन्वर्जन म्हणटात पळय विपरीत परिस्थितींत तांणी सेव केलेलो आसा. आणि एक पुरा एक काव्याचे डिफायनिंग क्वेश्चन आसता म्हूण आसता. म्हळ्यार भागवतमाचे मनशान मृत्यू पावताना तागेलें कर्तव्य कशें ते भागवतम सांगता. रामायणाचे मेन क्वेश्चन म्हळ्यार आदर्शशील मनुष्य म्हळ्यार कोण ते रामायणाचे मेन थीम. आणि महाभारताचे थीम म्हळ्यार धर्म म्हळ्यार कसं न्हय म्हूण ते महाभारताचे थीम. आणि ह्या महाभारतांतुलें वन ऑफ द मेन कॅरेक्टर्स म्हूण येता की भीष्म देवूची म्हूण. म्हळ्यार धर्म म्हळ्यार सिच्युएशनल एक पंता विंगड जाता. एक सांगयत म्हणटात पळय वय एक पर्टिक्युलर आसता करेक्ट रॉंग आनी रायट म्हूण आसता. जाल्यार एक पंता एक पर्टिक्युलर सिच्युएशनांत कसन रॉंग कसन रायट म्हूण कळना. तसल प्रकार परिस्थितीन तू भीष्म पितामहान मस्त टाइम डिसिजन घेवका पडटा. एक आता नॉर्मली बदव लोक म्हणटा ती सत्य उलोवका म्हूण. जाल्यार एक सिच्युएशन अशी आसया पुरो की सत्य उलोवच समनी कोणाल की बरेपणा खातीर तेन्ना धर्म कसो न्हय. उपनिषदांत एक काण येता की एक पंता एक साधू तागेलें चिंतन करून बशिल्लो तेन्ना एक गाय धांवन वता थंय देखून थंय तो जंक्शनार बशिल्लो. तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ वेळा नंतर ते गायक मारू खातीर बुच्चर म्हणटात पळय ताका मारू खातीर कसाय तो धांवन येतके आनी ताका साधू निमगीतके लेफ्ट गेले की रायट गेले म्हूण. आतां त्या साधून केन्नाय फट्टी मारनी के तागेल्या जिवनांत तो सांगता ह्या डायरेक्शनांत गेल्ली ती म्हूण. सो आतां ह्या टायमार ताणें तागेलें सत्य म्हणलें जाल्यार ते गायक मारतले ते गायक सोदून मारनाशा पुरो ताणें डायरेक्शन दिलेले खातीर. आतां तूं साधू करेक्ट की ताणें फट्टी मारनी म्हणून असं सिच्युएशन कसं कन्क्लुजन करूं येता. मागीर मुखार सोन आनीक एक काण आसा की एक संन्यासी येवन ताणें म्हळ्यार पुरा कडेन भोंवता आसता ती तेन्ना एक घरस्थाल घडके कडेन राबता संन्यासी येवन म्हळ्यार रात्री खातीर. तेन्ना ते संन्यासीक ते भायर राबू आसतना ती रात्री ते घरांत उरली कोण ती गृहिणी आसता ती त्या संन्यासी लागीं येतके
तेन्ना तो संन्यासी सांगता ना ना म्हाका कांय रिलेशनशीप दवरूं जायना, हांव संन्यासी म्हूण हांव व्रत घेतलेलो आसा म्हूण. तिका भारी कोप येता म्हूण सांगिल्लो आसा. आनी स्वल्प टायमान भितर देखून घट्टी आवाज येता घरांत. आनी भितर पळोवन गेल्यार त्या गृहिणीन तिगेले बामणां मारून सोडला. आनी केन्ना त्या पुलीस येता, म्हळ्यार त्या राज्याचे पुलीस येता, तेन्ना ती गृहिणी सांगता की ह्या संन्यासीन म्हगेले बामणां मारलेले म्हूण कोपून. सो ते कसले प्रूफ ना. आनी ते संन्यासीक तो राय सांगता काय पुलिसांचो आनी अशी डिसिजन घेतात की तागे लेफ्ट हँड कट करतात म्हूण. म्हळ्यार ही संन्यासी न्हय, ताका मारूं जायना, ताका लेफ्ट हँड कट करता म्हूण डिसिजन दिता. तो संन्यासी अशी मनान चिंतन करता आसतना लेखता हें कसन जालां बा, कांय कारण नाशिल्लें म्हगेलें, हांव न्हूतो आशिल्लो थंय, तेन्ना अशें पुरो जाल्लें. तेन्ना म्हळ्यार तो संन्यासी आशिल्ले निमित्त ताका फुडें जल्मास ताका कळटा जावन तो त्यांचे साधू आशिल्लो. आनी ती कोण गृहिणी आशिल्ली पळय ती गाय. आनी तो बामूण आशिल्लो तो कोण मारतलो आशिल्लो पळय, गायक मारतलो बुचर, तो आशिल्लो. म्हळ्यार ताणें फुडें जल्मांत तो हात दाखोवन गाय अशी गेल्ली म्हूण सांगिल्लो न्हय, त्या प्रकार ह्या जल्मांत तागेले हात कट जाले. ऑल्दो ताणें बद म्हणलें. आनी ती गृहिणी कोण गाय आशिल्ली ती तिगेले बामणां मारची म्हळ्यार ते बुचरा मान सोडून ती न्हय म्हूण. सो हें धर्म म्हळ्यार कसन कॉन्टेक्चुअल, सिच्युएशनल भारी कश्ट जाता डिसिजन घेवचें. तसले पुरा परिस्थितींत तूं भीष्म पितामहान तांगेले विंगड डिसिजन घेवका पडलें म्हूण आमी पळयता. आनी तांणी कसन एक तांणी प्रतिज्ञा घेतलेली, ते 3 प्रतिज्ञा घेतलेली. मेन फर्स्ट पॉयंट आशिल्लें की तांणी केन्ना क्लेम करना ती की तांणी राय जातली ती म्हूण. ऑल्दो त्यांची राज्यान तूं शांतनूर पुत्र आशिल्ली तांणी, तें एक फर्स्ट पॉयंट आशिल्लें. सेकंड पॉयंट सांगिल्लें की हांव केन्ना फ्युचरान तुवें वार्डीक कोन्न घेयना, कसं लायक अशी जावचें ना की मेगेल चेडूं हांव क्लेम करता म्हणून. आनी थर्ड पॉयंट तांगेलें कसन आशिल्लें की तांणी कोण ह्या राजगद्दीर बसता, कोण राय आसतलो हस्तिनापुराचो, ताका रक्षण करचें हांव त्या प्रतिज्ञा घेता म्हूण सांगिल्लें. सो त्या प्रकार पळयल्यार ह्या 3 पॉयंट आशिल्ले तांगेले प्रतिज्ञांत. मात एव्हरी पॉयंटा निमित्त तांकां सांगची एक कश्ट येयलें म्हूण सांगिता. सुरे पॉयंट म्हळ्यार तांणी ते केन्ना क्लेम करना ती म्हणून कुरू राज्य. जाल्यार कसन जालें ताजे निमित्त मस्त सकट तांगेले की ना ज्युनियर कोण ते कोण समर्थ नाशिल्लीं तांणी ते राज्य ते गद्दीर बसच्याक, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, तसले जना तांकां सेव करपा पडलें त्या प्रतिज्ञे निमित्त. दोनीचे म्हळ्यार तांणी वार्डीक कोण घेयना निमित्त तांकां ते अंबालोटू मस्त सकट प्रॉब्लेम जाल्ले आमी पळयलें. तांगेले क्षत्रिय धर्म आशिल्लो की एक स्त्री रक्षण करता म्हणून, जाल्यार तांगेले ते प्रतिज्ञा निमित्त आनीक एक कॉम्प्लिकेशन जाल्लें म्हूण सांगिता. आनी तांणी सांगिल्लें की कोण ते राजगद्दीर बसता तांगेले रक्षण करता म्हणून. ते प्रतिज्ञा घेतना तांगेले मनांत आशिल्लें की दुर्योधन तसलो वायट विचाराची व्यक्ती ते राजगद्दीर बसतलो म्हणून. सो त्या प्रकारार पळयता तांगेले प्रतिज्ञाचे एक पार्टा निमित्त तांकां एक कश्ट येयलें म्हूण सांगिता. मुखारी तांणी तांगेले ते राज्यान बशिल्ले आमी लास्ट टायम काणी आयकली ती, त्या प्रकार तांकां मुखारसून ते जनरेशना खातीर ते राज वाडोवचे खातीर तांकां सोदुका म्हूण अपास वार्डीके खातीर सोदुका म्हणून तांणी मुखारसून वता ती धृतराष्ट्र आनी पांडू खातीर कोण चेडूं आशिल्लीं तेन्ना सुरे तांणी आनी त्या टायम भितर पळय कुरू राज्य म्हळ्यार सगळे भुमीर कुरू राज्य जावन आसत ते. म्हळ्यार भीष्मदेव इतलो स्ट्रॉंग आशिल्लो की तांकां चॅलेंज करच्या खातीर कोणी ना आशिल्लीं सगळे भुमीर. ताका सगळें कुरू राज्य ते पुरा जन कोण राय आशिल्ले सगळे भुमीर ते पुरा कुरू राज्याक अधीन जावन आशिल्लीं ती. आनी त्या प्रकारार भीष्मा वट्ट कोण लढाई करतले, तांगेले म्हणके कोणी योद्धा नाशिल्ले. सो त्या प्रकार जाल्लें. मात मुखारसून केपेबिलिटी पळयल्यार धृतराष्ट्राक दोळ येना, ताका राज करूं जायना ताका. आनी विदूर एकदम क्वॉलिफायड आशिल्लो जाल्यार तो दासी पुत्र आशिल्ले निमित्त तो एलिजिबल नाशिल्लो. मात तो भीष्मदेवालो एकदम कॉन्फिडेंट आशिल्लो मनुश्य आशिल्लो. म्हळ्यार कसले खंयचे विशयांत डिसिजन घेतना भीष्मदेवान विदुरा लोट एक डिस्कशन करचें आशिल्लें. विदुरा लोट डिस्कशन करून मागीर ते डिसिजन घेवचें आशिल्लें राज्या खातीर. तितली तांकां एक बरवस आशिल्लो विदुरा वयरी की तागेले बुद्धी तागेले विचार शक्ती भारी चांग आसा म्हणून. आनी त्या टायमार राय जावची म्हळ्यार पांडू आशिल्लो. आनी त्या प्रकार
पांडू राय जाल्लो म्हूण सांगिल्लें. आतां तांगेलें कर्तव्य आशिल्लें की तांगेलें तांगेले खातीर वाडीक करच्याक सोदुका म्हूण, आनी भीष्मदेवान तांगेले वाडीक करच्या खातीर सोदूचें सुरू केलें. आनी थंय गांधारा चमकलीं तांणी सुरे. गांधार म्हळ्यार आतां अफगानिस्तान कांदाहार म्हूण आसा एक सिटी, त्यांची फुडें टायमार गांधार म्हूण आशिल्लें. सो थंय वचून थंय त्या राज्यांत एक भारी सुशील आनी देवी म्हणके गांधारी म्हूण आशिल्ली कन्या, तिगेले वाडीक करच्याक तांणी प्रपोजल दिल्लें. ते एक्सेप्ट जाल्लें. तिगेलो भाव शकुनी म्हूण आशिल्लो ते गांधार रायांतू, आनी त्या वाडीके खातीर डिसिजन घेवन थंय तांकां आपास राज्य येवन तांगेले वाडीक जाता. जाल्यार शकुनील मनांत तशें आशिल्लें की तिगेले वाडीक गांधार येयल्यार पांडू ओट जातली म्हूण, धृतराष्ट्र ओट जातले म्हूण गोत नाशिल्लें ताका. आनी भीष्मदेवाक तागेले मनांत आशिल्लें की धृतराष्ट्र मालगडो सुरे वाडीक तागेले जावका न्हय, त्या प्रकार ताणें धृतराष्ट्रा वाडीक जाता. थंय जाल्यार गांधारी त्या सिच्युएशनान जाल्यार ती तिगेले ताका संख्य एक भाग्य म्हूण लेखून ती एक्सेप्ट करता, आनी तिगेले बामणा खातीर ती वय दोळ्या पट्टी बांदून घेता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी सगळें जीवमान भर तिणें दोळ्या पट्टी काणी एक्सेप्ट कुरुक्षेत्राचे 18 दिवस युद्धाचे सकाळचे टायमार मात दुर्योधनाक रक्षण करच्या खातीर तिणें एक दोळ्या पट्टी काडलेली. म्हणजे त्या पॉयंट दोकोन कुरुक्षेत्र युद्ध एंड जावच तें ऑलमोस्ट ते दोळ तें तीन दोळ्या पट्टी काणी, आनी तीन ते लायफांत एक्सेप्ट करून घेतलें की ह्यांची तिगेले भाग्यांतू. आनी त्या रुपार असून तिणें म्हळ्यार ती एक महान स्त्री अंतू एक स्त्री सांगेत ती गांधारी, तांतू कसने डाऊट ना. तिगेले एक चरित्र म्हळ्यार भारी एक व्हड चरित्र. मात ते शकुनीन एक्सेप्ट करनी. ताका भारी एक मना दुःख आसता, द्वेष आसता की तांगेले राज्य ओटू, तांगेले भयणी ओटू कसन की एक व्हड कसन की एक कपट जाल्ला म्हणून, हांव सोण हांका म्हणून, आनी खंडीत हांव रिवेंज घेता आनी गांधारील चेडुवानची हस्तिनापुरा राज्य करका म्हूण ते शकुनीन एक मनांतू एक दृढ अशी एक व्रत शी घेतली तागेले मनांतूची, हांव सोणू घालना पण हांका म्हूण. मेगेले भयणील चेडुवांची मुखारसून हस्तिनापुरा वयर राज्य करतली म्हूण. गांधारीक तसलें कसलें एक्सपेक्टेशन नाशिल्लें. कसलें की लायफांत पळयल्यार केन्ना कशें की एक एक्सपेक्टेशन आसता तेन्ना तें एक फ्रस्ट्रेशन येवचें. गांधारीक कसलें एक्सपेक्टेशन नाशिल्लें, ताका ती एक प्रकार भारी संतोशार आशिल्ली ती राज्यांतू. ती कसलें एक दुःख न्ही नाशिल्लें. तिगेले काळ ते देवाल सेव करचें, तिगेलें धृतराष्ट्राल सेव करचें, चेडूं पळोवन पुरा तीन चांग रुपार तिगेले कर्तव्य केलेलें आसा. मात शकुनीन मात तागेले कशें की एक एक्सपेक्टेशन आशिल्लें अशी जावका तशी जावका म्हणून, ताजे निमित्त ताका एक भारी फ्रस्ट्रेशन आशिल्लें. आनी आमी थ्रू आउट महाभारत पळयत तो कसने एक स्कीम काडटा आसता, प्लॅनिंग करता आसता, कसने पूण एक हस्तिनापुरा म्हळ्यार गांधारील चेडुवांक कशी रॉंग असो रायट असो तांकां मुखारसून व्हरच्या खातीर. आनी एक सांगेत की दुर्योधनाले ते एक चरित्र कशें जालें पळय, तातूंत शकुनील मस्त कॉन्ट्रिब्युशन आसा की तागेलें एक रॉंग गायडन्सा निमित्त दुर्योधनाक मस्त इन्फ्लुएन्स जाला म्हूण आमी त्या महाभारतांत पळयत. तशींची मागीर भीष्मदेव यदुराज्यांत वय वता आनी थंय स्वयंवरा वचून कुंतीक घेवन येता आनी कुंतील वाडीक पांडू लोटू जाता. कुंती निजावन सुरसेनाली धूव आशिल्ली. सुरसेन आनी वासुदेव म्हळ्यार कृष्णाल बापूसू, आनी कुंती भाव भयणी आशिल्ली ती. जाल्यार हिची सुरसेनालो भारी एक चांग मित्र आशिल्लो कुंती भोज म्हणून, आनी ताका चेडूं नाशिल्ली ती. ताकाची सुरसेनान कुंतीक तागेले मित्राक दिलेलें की तुका चेडूं नातल्यार मेगेल धूव तुगेल ओट राबतली म्हणून. सो कुंती भोज तिका एडॉप्ट करता. तिगेले सुरे नांव पृथा आशिल्लें आनी पृथाक एडॉप्ट करता आनी कुंती भोज तागेले राज्य घेवन येता, तिगेलें नांव कुंती म्हूण दवरता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आनी तशी कुंती महाराणीलें तें शॉर्ट स्टोरी. आनी मात ते फुडें तशें आसता आशिल्लें की राज्यांतू डायनेस्टी तांगेली कंटिन्यू जावका. ताका क्षत्रीय जावन आशिल्लें तांणी कोण मेन पोजिशन स्पेशली कोण राय आशिल्लीं ती तांणी एकाकिना चड वाडीक वय करून घेतला आशिल्ली ती, कसलें की तांगेली डायनेस्टी व्हड जावका आनी एक कंटिन्युटी आसूंका म्हूण. आनी तांगेलें त्या टायमार धर्मा लेखारी तांणी कोण तांगेली कॅपॅसिटी वय आसता आशिल्ली की तांकां
कसन तांकां कोणाल वर्डीक कोन्न घेतात पळय तांकां पुरा नमुने फॅसिलिटी दवर न्हू तांकां संतोषार राब करोस तसलें ते केपेबिलिटी तांगेलें ते शक्ती वय आशिल्ले ते रायले पुरा जनाल सो त्या प्रकारारी तांणी भीष्म देवाल दिसता की आतां पांडू रायू ताका एक न्ही तागेले 2 वार्डीक जाल्यार चांग म्हूण आनी तशींची मुखारसून वचून तो माद्र प्रदेशा वता माद्र प्रदेशांत तो शाल्य राय आसता शाल्य म्हूण आसता तागेली भयणी माद्री आसता तो तो अंबा लोटशील तो शाल्व हो शाल्य शाल्य राय हो शाल्य रायाले तो सांगता की आमगेले प्रदेशांत आमगेले राष्ट्रांत अशी एक प्रथा आसा की कोण आमगेले चेल्ले घेवन वता कन्या घेवन वता तांणी आमकां मस्त गिफ्ट दिवका म्हूण रिवर्स नॉर्मली चेल्ले तर्फेन स्त्री धन ते बामणाल गडकड वरचे जाल्यार माद्र प्रदेशांत अशी सिस्टम आशिल्ली काय की कोण कन्या घेवन वता ते चेल्ले तर्फेन मस्त गिफ्ट येवका म्हूण भीष्मदेव सांगता ना म्हाका हें पुरा सिस्टम गोत आसा तुमगेलें हें पुरा मनांत आसा म्हूण ताका हस्तिनापुरा देखून मस्त सकट भेट माद्र प्रदेशा वता शाल्य रायक भांगर मस्त नमुने रत्न गाय पुरा जावन तो भारी एक रिस्पेक्टफुली भीष्मदेव माद्री घेवन येता आनी तांगेलें दोनी वार्डीक जाता पांडुलें कुंती आनी माद्री तागेले 2 हें जाता म्हूण सांगिल्लें आनी त्या टायमार अशी पुरा जाता की ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ राय आसत पळय तांणी ते टायमार ते कशें टॅक्सीस दिवचे हस्तिनापुराक त्याची दिवची उणी करता ती अशी एक कडेन म्हूण आयकूं येता तांकां पांडूक आनी अशी जाता की ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ राज्यांतू चिके अधर्मवय वाडटा आसा म्हूण म्हळ्यार रायाले ते कर्तव्य आशिल्लें की प्रजान सुखी आसूं म्हूण खंय आसल्यार ताका पांडू आतां ऑलमोस्ट सगळे भारत वर्षाचो राय आशिल्लो आनी ताका ते न्यूज येता की अशेच कडेन एक कडेन अधर्म जाता आसा ताका तो एक प्रकार आपास एक व्हड टूर घेता पुरा कडेन राज्यांतू आनी कोण कोण त्या अधर्मांत पडलेले राय आसा ती तांगेले तांकां मार न्हू आपास ते न्याय आनी लॉ अँड ऑर्डर इस्टॅब्लिश करचे म्हणटात पळय चांग रुपार न्याय दिवन तांगेले प्रजा खातीर पुरा कडेन तांकां पळोवन सगळे एक प्रकार एक म्हणटा टूर करून आपास येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी पांडुराय खंय खंयची राज्य वता ताका भारी एक स्वागत सत्कार करून ताका मस्त गिफ्ट्स दिता ती पुरा कडेन खंय वता तो म्हूण आनी तांगेलें पुरा एक प्रयाण करून तांणी ट्रॅव्हल करून पुरा कडेन दिग्विजय जावन तांणी आपास हस्तिनापुरा येताना अशी सांगिल्लें आसा की म्हळ्यार कितले की मैल कटल्यान हस्ती घोडो पुरा आशिल्ले काय तांगेले गिफ्ट्स घेवन येवचे म्हळ्यार रत्न आभूषण विंगड विंगड नमुने गिफ्ट्स पुरा कडेन तांणी ते घेवन आयिल्ली न्हय तितले तांणी गिफ्ट्स कलेक्ट केलेले काय ते पुरा घेवन तांणी हस्तिनापुरा येताना भीष्मा पळोवन पांडू वयर पळोवन भीष्माक इतली खुशी जाता काय आनी हस्तिनापुरा आयिल्ले सिता भीष्म देवची पांडू स्वागत करता आनी ताका पटोवन धरता अशी म्हूण सांगिल्लें आसा की हांव भारी भीष्म देवाल मनांत भारी खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा पांडून कसन ते अचीव केलें म्हूण मात पांडूल मनांत विंगड कसन के आशिल्लें तागेलें नॉर्मली ते कसन एक रायान ते एडमिनिस्ट्रेशन काम आसा पळय राज्य चलोवचें ताका इंट्रस्ट व्हरना कसन की ताका दिसता की हें म्हाका नाका न्ही म्हाका म्हणून हांव म्हाका एक सिंपल लायफ जावका आनी हांव हें राज्य सोडून खंयचे वना वचून राबता म्हणून आनी कितले प्रकार डिस्कशन जाल्यार हांव तागेलें डिसिजन घेता पांडुराय की म्हाका आतां राबचें नाका हें राज्य न्ही करचें नाका धृतराष्ट्र राय केले आसा आनी भीष्माक सांगता पांडू सांगता की म्हळ्यार चेडू व्हड जावं ते म्हळ्यार मुखार वयल पिढी येवं ते दोळटे तुंची कॅरटेकर जा आनी धृतराष्ट्र किंग आसतलो म्हूण म्हळ्यार तोची राय आसतलो ते दोळटे म्हूण तेन्ना आनी भीष्म आपास कॅरटेकर किंग जाता आनी तो वना वता म्हूण सांगिल्लें आसा कुंतीक आनी माद्री घेवन आनी थंय गेले सिता ऑफकोर्स तांणी खंय वना राबता ती थंयची लोकल ट्रायब्स आसत पळय थंयचे वना राबतले जन वनवासी तांकां मस्त भारी स्वागत सत्कारान एक्सेप्ट करता ती आनी भारी एक सिंपल लायफ आरी कुंती पांडू आनी माद्री थंय वना भितर राबता ती तागेले कसन कसन करचें आशिल्लें देवालें अनुश्ठान करचें की देवाल पूजा करची की थंय विंगड वन अंतर मस्त साधू जन त्या टायम आसता आशिल्लीं ती ते साधू जना भेटचे की तांगेले सत्संग करचें पांडू म्हळ्यार जाले तितले तागेले एक निर्मल जावन आशिल्लें जीवन करता आशिल्लो आनी थंय कोण ते साधू
ऋषी मुनी असतात तांगेल रक्षण वय करतशील तो. सो त्या प्रकारे आणि ते क्षत्रिय म्हळ्यार तांणी हंटिंग करचें आशिल्लें. हंटिंग म्हळ्यार त्या प्राण्याक आनी मारचें. जाल्यार आमी दिसच्या पुरो की ते सम न्हय न्हू हंटिंग करचें म्हळ्यार. स्पेशली आतां काला आमी पळयल्यार हंटिंग करचें म्हळ्यार सम दिसना. जाल्यार आमी कळटा ताचे खातीर मस्तकट रिजन्स आसा. जाल्यार 3 रिजन म्हळ्यार फुडें काळांत रायन आनी ते हंटिंग कसले करचें आशिल्लें म्हळ्यार एक तर ते वाघ सिंह आनी पळय ते ऋषी मुनी खंय तांगेले आश्रम आसता थंय लागीं येता आशिल्लीं ते लागीं येयलें तशें कोण नुकसान म्हळ्यार ते ऋषी मुनीक मारची तसले प्राणी खंय लागीं आयल्यार तसले प्राण्यांक ते रायन मारचें आशिल्लें. आनी क्षत्रिय म्हळ्यार तांकां एक ट्रेनिंग आसता आशिल्लें म्हळ्यार नेचरांत एक बॅलन्स आसूं खंयचे एक प्रकार प्राणी चड जावचे नज. आतां वाघान मस्त चड जाल्यार ते वाघ म्हळ्यार विंगड प्राण्यां मारता आनी विंगड प्राणी ताची पॉप्युलेशन उणी जाल्यार ते नॅचरल एक ते इकोलॉजिकल बॅलन्स म्हणटात पळय म्हळ्यार एक पर्यावरण एनवायरमेंटान तूं एक बॅलन्स आसूं का पळय अमूक प्राणीचे अमूक पॉप्युलेशन आसूं का ते क्षत्रिय जातांक सान दोकून ट्रेनिंग आशिल्लें आनी तांकां कळटा की खंयचे एक प्राणी पॉप्युलेशन चिके चड जालां तसले प्राण्यांक तांणी हंटिंग करचें आशिल्लें. आनी तिनी रिजन कसले हंटिंग करचें आशिल्लें म्हळ्यार क्षत्रियाज म्हळ्यार केन्नाय वॉर आसना न्हय जाल्यार युद्ध जाल्यार मारतना रगत येता तसले पुरो सिच्युएशन जाता आनी रगत पळोवन क्षत्रियाजान भिल्ल्यार मागीर तांणी युद्ध कशें करचें ताका तांणी हंटिंग करता आनी तांकां रगत पळोवचें एक प्रॅक्टीस जाता प्राण्यांक मारून. सो हे एक 2-3 रिजन आशिल्लें हंटिंग करचें म्हणून. सो त्या प्रकारार तागेले धर्म करच्या खातीर पांडू वनांत असल्यार वय तो म्हणटात पळय रेग्युलरली साधू सज्जनाले रक्षण करच्या खातीर वनांत तो हंटिंग करचें वता आशिल्लो आनी कोण ते साधूक आनी बाद दितात तसले क्रिचर्साक हंटिंग करता आशिल्लो तो. तशी हंटिंग करच्या वताना एक पंता तो पांडू हिरणाक डियर म्हणटात पळय ताका मारता म्हूण सांगिल्लें. तागेले त्या मना वचना की ते डियर त्या टायम ताजे डियर एंड डो म्हणटात ताजे हिरण आनी तागेले बायले ओट्टू आसता तो ते मारतना ते मारले सिता ते जीव सोडतना ते हिरणा भितर दोकून ते डियरा भितर दोकून एक ऋषी येता म्हूण सांगिल्लें आसता. तागेलें नांव किदम ऋषी म्हूण आनी तो किदम ऋषी सांगता कशें केलें रे पांडू तुवें म्हूण तो म्हळ्यार पांडुरायाक सांगता तो तूं केलेली चुकी हांव म्हगेले बायले ओट्ट आसतना तूं अशी येवन मारली मू म्हाका म्हणून आनी तो श्राप दिता. जाल्यार श्राप दिता आनी तो सांगता तूं चुकून केलें तूं गोत नाशिल्लें ताका तुका हांव शाप दिता आशिल्लो की तुगेलें आत्ताची क्षणभरान तूं मृत्यू जावको म्हणून. जाल्यार तूं चुकून केलेले निमित्त तुका आत्ता तुगेलो मृत्यू जायना जाल्यार तूं मुखारसून तुगेले बायले ओट्टू कसले रिलेशनशीप दवरल्यार म्हळ्यार ओट्टू बायले ओट्टू कसले एक शारिरीक संबंध दवरचे वताना तुका खंडित तुगेली मृत्यू जातली म्हूण तशें सांगता. आनी त्या प्रकारात श्राप मेळटा पांडू येवन कुंतीक आनी माद्रीक सांगता तें आनी तांणी तागेलें त्या प्रकारार ते मना दवरून तांगेलें जीवन करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हे तांकां 5 एर्डूमेय जाता ती ऑफकोर्स आमी त्या पुरा स्टोरीज वचना ती कसले की मेन टॉपिक आमगेले भीष्म देवालयांचे. सो तांकां 5 एर्डूमेय जाता ती आनी एक समय अशें येता केन्ना तांणी माद्री आनी पांडू एक टायमार तांणी ओट्टू जाता ती आनी श्रापा प्रकाराची पांडूलें मृत्यू जाता आनी माद्री वय तें सती करता म्हळ्यार तें पांडुल्यांची तें शरीर केन्ना जळटा तांतू ती वचून ती वय मुक्ती पावता म्हूण तशें सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारार अशी एक सिच्युएशन जाली सितात कुंती आनी 5 पांडव आशिल्लीं ती आतां तांणी वन राबून कशें करचें तांणी अपास येतात आतां आनी तांणी अपास आयले सिताक भीष्मदेवा भारी दुख्ख जाता तांगेले खातीर आनी आतां तांगेले कोणूय बापूस ना न्हय. सो आमी पळयत एक प्रकारार ते बापसूल रोल आसा पळय फादर फिगर जावचें सान प्रायर दोकून पांडवा खातीर बापूस म्हळ्यार भीष्म देवूसी म्हूण सांगेत कसले की सान प्रायरीची तांगेले बापूस पांडू ना जाल्लो आनी कुंती तांकां हस्तिनापुरा घेवन आयली आनी हस्तिनापुरा दोकून तांणी सान प्रायर दोकूनची तांणी भीष्म देवाल गायडन्सा अंडर आशिल्लीं ती म्हळ्यार भीष्म देवूची ते पांडवा जना खातीर एक फादर फिगर म्हणटात पळय तशी जावन आशिल्लें. आनी त्या टायम तांणी येवची ते दोळ ते दुर्योधन आनी विंगड तागेले 100 भाव ऑलरेडी हस्तिनापुरांत आशिल्लीं ती आनी विंगडच्यांनी चेडू ना आशिल्ले निमित्त स्पेशली शकुनील इन्फ्लुएन्सा निमित्त आनी धृतराष्ट्राले तागेले भावना निमित्त
तांणी एक म्हणटात पळय दुर्योधन स्पेशली भारी एक तो गर्विश्ट जावन आशिल्लो चड उजेलोलो म्हळ्यार तोची होडू म्हण तागेले मनांत आशिल्लें आनी शकुनीन तागेले मनान सान दोखून घालेलें की तूंच मुखार हस्तिनापुरा रायू म्हणून सो त्या प्रकारारी दुर्योधनाल एक सान प्रायर दोखून एक भावना निर्मित जाता की तोची रायू तोची पुरा पशी गट्टी तोची बलवानू आनी पुरा ते इम्पॉर्टन्स तक्का मेळटा आशिल्लें मात आतां सडनली कसन जाता पांडव येता ती येदोळ ते तांणी हस्तिनापुरा नात आशिल्लें न्हय आतां दुर्योधनाक भारी एक जाळ येता आनी हे कौरवाक पळयल्यार दुर्योधनान तागेले भावांक पळयल्यार पुरा जनाक कळटा की पांडव म्हळ्यार युधिष्ठीर देखून पुरा पंचभाव भारी निर्मल आसा ती चांग मनाचे तांणी उल्लोच की तांगेले कसान एक व्यवहार म्हणटात पळय कोणाक खुशी जावचो आसलें आनी दुर्योधनाल पळयल्यार गर्विश्ट आशिल्लो तोंडाईल उलयत आशिल्लो कोणाक पुणी शिक्षा दिता आशिल्लो तो सान प्रायर देखून तें एक डिफरन्स दिसता पुरा जनाक आनी दोनीचे भीष्म देवा खातीर कौरव असो पांडव असो तांणी एक आशिल्ली ती आनी ताणें कसने एक भेदभाव करनी तागेले इन्स्ट्रक्शन्स दिवचे एक शिक्षण तू पुरा जना ताणें इक्वल इम्पॉर्टन्स दिला आनी मात भीष्मदेव पळयता तांणी होड जाता आसतना पण तांगेले प्राय होड जाता आसतना तांणी एकल्या लोटेक कडेन एक परस्पर चांग भावना रब ती म्हूण पळयता स्पेशली दुर्योधन आनी तागेले ಸ್ವಲ್ಪ भाव पांडव आसा केन्नाय एक्सेप्ट करना ती आनी शकुनी केन्नाय कसने पुणी पांडव दुर्योधनाल्या दुशासनान मनांत कसने पुणी घालता आसता की आनी मुखारसून कसने तुमकां बाद दितली ती हांकां सोडून नज त्या प्रकार एक दुर्योधन आनी धृतराष्ट्र वय कसने मन आशिल्लो त्या प्रकार दुर्योधन एक म्हणटात पळय रॉंग एक डायरेक्शनार वता आनी मुखारसून कर्ण तागेले फ्रेंड जाता तेन्ना ताका आनीक एक बल आयल्या म्हणके जाता कर्णूय मेगेलो ओट्टस आतां हांव एकदम स्ट्रॉंग जाला म्हूण सो त्या प्रकार आमी म्हणयत की पांडवा जना ओटू थंय देखून सानपण देखून तांकां एक कश्ट दिवचे ते दुर्योधनान ते सूर जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मस्त सकळ तांकां अन्याय म्हणटात पळय पांडव जना ओटू मस्त अन्याय जाता आनी एक पंत अशी जाता की तांकां शकुनीन त्या वारणा वता पेटयता त्या वारणा वतान ते लाक्षाग्रह म्हणटात पळय लाक्षाग्रहान तांणी आसतना तांकां जोळण मारची तशी करता तो आनी थंय एक तांणी पांडव पुरा धांवन वतात थंय देखून जाल्यार थंय विंगड कोण की 5 जन आशिल्ले तांगेलें मृत शरीर मेळसिता पुरा जन लेखतात की पांडव गेल्ली ती म्हूण त्या प्रकार तेन्ना भीष्मदेवाक मस्त दुःख जावचें आसके आनी ताका पळयता म्हळ्यार भीष्मदेव पळय इतलो काळ देखून त्या राज्याचे मेन राय म्हळ्यार तोच आशिल्लो आनी तो पुरा प्रजा ओटू कनेक्टेड आशिल्लो भीष्मदेव ताका खंय कसने जाल्यार कुडले न्यूज मेळटा आशिल्लें त्या प्रकार आसतना ताका कुडले कळटा की प्रजा जनांक भारी एक दुःख जालना म्हळ्यार पांडवाल चरित्र इतलें चांग आशिल्लें तसले जना मारलें आनी तांकां मार न्हू पुरा जना कळटा की शकुनी दुर्योधनालें ऑल्दो कसने प्रूफ ना आशिल्लें जाल्यार पुरा जनाल मन अंत आसता की तांगेलें कसने प्लॅनिंग आसचें पुरो म्हणून आनी भीष्मदेव सांगता की धृतराष्ट्राक हें चांग सिच्युएशन न्हय की प्रजांक पळय तांगेले राया वयर विश्वास आसना ते मुखार त्या राज्या खातीर चांग न्हय म्हणून मात त्या टायमार अशी जाता की पांडव जिवंत आसा ती म्हणून आनी तांणी मेळटा ती आनी तांणी आपास हस्तिनापुरा येता ती आनी भीष्मदेव सांगता की आमकां प्रजाल सेंटिमेंट दवरपा पडटलें तांकां तांगेलें एक भाग तांकां राज्य तांकांय दिवका अर्ध राज्य तांकां दिवका तेन्ना मात प्रजांक संतोष आसतलो म्हणून सो त्या प्रकारारी प्लॅनिंग करता जाल्यार तांतूय धृतराष्ट्र शकुनील आनी आयडिया घेवन कसं दिता म्हळ्यार ताका तें एक खांडव प्रस्थ म्हूण जाग दिता ते खांडव प्रस्थ म्हळ्यार थंय कसने ना ते म्हळ्यार म्हणटा डेझर्ट एरिया म्हणटात पळय तशी कसने ना जाल्यार धृतराष्ट्रान दिता तो राज्य कसनेपुणी म्हळ्यार विदुरूय भीष्मदेवूय सांगता ते राज्य दिवूका पडटलें तांकां दिनातल्यार भारी कश्ट जातलें म्हणून दिता ती भीष्मदेवाक कळटा की आपास तांगेलो अन्याय जाला म्हणून जाल्यार ताका एक मनांत आशिल्लें की युधिष्ठिराल चरित्र अशें आसा की ताका खंयचे सिच्युएशनां दिल्यार तो तांतूं कसं की एक चांग करून दाखयतलो म्हणून आनी आमकां वता न्हय की भीष्मदेवान ते कोण राजगद्दी वयर बसला ताण सांगिल्लें आयकूंक तुका धृतराष्ट्रान सांगिल्लें भीष्मदेवान ना म्हणचें जायना ह्या टायमार
आणि आम्ही पळय येता की ते मुखारसून ते खांडव प्रस्त म्हूण जालशील जागो ते कृष्णाले दयेन ते माया दान म्हूण तो आर्किटेक्ट आशिल्लो तागेल दयेन ते खांडव प्रस्त आशिल्लें मुखारी भारी एक व्हड राज्य इंद्रप्रस्थ जाता ते म्हळ्यार स्वर्ग लोका म्हणके कोण दाखयतात ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष भितर म्हळ्यार ते पांडवां जालें तांगेलें कसन एक शक्ती आशिल्ली म्हूण कळटा एक डेझर्ट आशिल्ली एरिया ते भूमीचे पुरा पशी चंद एरिया जाता ते इंद्रप्रस्थ म्हणटा ती इंद्रप्रस्थ म्हळ्यार ते इंद्राल स्वर्ग लोका म्हणके तितले चंद जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मुखारसून पांडव युधिष्ठिर लिडरशिपा अंडर ते पुरा तांणी ते राजसूय यज्ञ करता ती आणि ते राजसूय यज्ञ करताना पुरा जन आपयता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आणि आमकां गोत आसा ते राजसूय यज्ञ जाताना लास्टार पळय पुरा पशी ते सभेन तू अग्रपुजा म्हूण आसा कोणाक पुरा पशी चड ऑनर दिवका हे सभेन तू म्हूण तेन्ना ते सभेन तशी निमगेल सिताकाची कोण ऑनर दिवका ते सहदेव आस पळय तो कुडले सांगता की हे सगळे सभेन तू कृष्णाल किना चड क्वॉलिफाईड ना कोणी ना ती तो परमात्मूची तो देवूची ताका आमी ऑनर करका आणि तो हे सभेन आयला म्हळ्यार आमगेल कसन की एक व्हड भाग्य म्हणून तो सहदेव सांगता आणि सहदेव सांगली सिताकाची भीष्माक इतली खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा की कृष्णाक ते अग्रपुजा दिवन ते कृष्णा सत्कार जातले ते सभेन तू म्हणून हाजे की ना व्हड खुशी भीष्मदेवाक जीवनान ना म्हूण सांगयता आणि तांणी वत्तान वय पळय शरीर सोडताना आमी आतां भीष्मस्तुती म्हणचेच पळय ते भीष्मस्तुतीन तू ते एक श्लोक आसा सदसी युधिष्ठिर राजसूय येशा म्हणून भीष्मस्तुतीन ते श्लोकांत येता की तांणी शरीर सोडचे पशी फुडें ते राजसूय यज्ञा विशयी वय तांणी मन आवरतात की देवा ते राजसूय यज्ञान तुगे अग्रपूजा जालेली म्हणून म्हळ्यार ते शरीर सोडतान वय भीष्मदेवा ते राजसूय यज्ञा विशयी उडगास आशिल्लो म्हळ्यार आमी लेख येता की भीष्मदेवाक ते मोमेंटस म्हणटात पळय ते राजसूय यज्ञान तू कृष्णाला अभिषेक करचे सत्कार करचे पादपूजा करचे ते मना वोरनूची तांकां कसं एक खुशी जाता आशिल्ली तांकां म्हळ्यार हांतू कळटा येद्दोळ ते आशिल्लें पळय ते भीष्मदेवाल तो महाभागवत म्हूण आशिल्लो जाल्यार ते फर्स्ट टायम पब्लिकली जनांक कळटा की भीष्मदेव महाभागवत म्हणून येद्दोळ ते तांणी त्या सायड तांकां पब्लिकली डिस्प्ले करना आशिल्लें तांणी देवाल तांगेल किना व्हड भक्त ना जाल्यारीची ते पब्लिकली तांणी दाखयनात आशिल्लीं ती जाल्यार हे सभेन तू सहदेवान केन्ना कृष्णाक सांगचें सभेन सांगचें की भीष्मदेवाक पुराजनाक सभेन तू की कृष्णाला अग्रपूजा जावका म्हणून तेन्ना भीष्मदेवान सगळे कृष्णाल विशय स्तुती करचे आसके वृंदावना स्तुती खंयची खंयची असुरा मारले कशी गोवर्धन पूजान तू गोवर्धना उखडलें इंद्राक कशी शिक्षण दिलें ब्रह्म विमोहन लिहिला भीष्मदेवान पुरा सांगचें आसा कंसाले कंसवदन म्हणटा कंसा मारची ते तोडते सानपण दोकोन कृष्णान जन्मा येव दोकोन ताण कंसा मारची ते पुरा लीलस पळय भीष्मदेव ते सभेन तू सांगता काय दोळे अश्रू काणू म्हळ्यार भीष्मदेवाल ते महाभागवत सायडस पळय तांगे हृदयान तेशिल्ले विशय त्या दिवस सभेन तू पुराजना कळटा की भीष्मदेव म्हळ्यार कृष्णाल कितलो व्हड भक्त म्हणून जाल्यार आमकां गोत आसा की त्या सभेन तू अशी हे अग्रपूजा डिसिजन घेतली सिता भीष्मदेवान सांगले सिता ते शिशुपालाक भारी एक कोप येता म्हळ्यार तो सान दोकोन ताका एक जाळ आशिल्लें शिशुपालाक मात ताका एक तागेले आवसू निमित्त ताका एक वरदान आशिल्लें की ताण 100 पंता देवाल इन्सल्ट करता ते देव ताका मारना म्हणून आतां आमी पळयत शिशुपालान वय मारयत शिशुपालाक वय भीष्मदेवान मारयत आशिल्लें ताण केन्ना ते ऑपोजिशन केल्लें जाल्यार तांतू ते यज्ञान ते कंडिशन आसता की ते यज्ञ जे स्थळार पळय रगत पडल्यार ते यज्ञाच फल पुरा वता म्हूण ताका भीष्मदेव मारना आणि पुरा जनान भारी पुरा जनाक एक सभेन कोप येता के हो शिशुपालन देवा इन्सल्ट करचे सूर केल्से ताका कसले की शिशुपालांनी तागेल ಸ್ವಲ್ಪ साथी आशिल्लें तागेल एक मित्र सोड बाकी पुरा जनाल मन अंत आशिल्लें की सहदेव आनी भीष्मदेवान सांगिल्लें करेक्टाची युधिष्ठिर वय भारी खुशेल ते देवाल अग्रपूज करचे एग्री जाता
आणि कृष्णाल मात इन्सल्ट नाही हे सभेन तुम्ही पळय येतं की शिशुपाल भीष्मदेवाल वे इन्सल्ट करत काय आणि भीष्मदेवाल कसन विषय सांगतं म्हळ्यार ते खंयचेय क्षत्रियाक ऐकूच तसल उतर नाही भीष्मदेवा सांगतं काय की तू कसन होड प्रतिज्ञा घेतलाय वार्डीक कोण घेना म्हणून पुरा जना गोतस की तू नपुंसक ताजे खातीर तू तसल प्रतिज्ञा घेतली म्हणून सभेन तू शिशुपाल भीष्मदेवा सांगता म्हणून सांगितलं असं आता कोणी आम्ही पळय येतं की क्षत्रिया मध्ये तू त्यामुळे भीष्मदेव आणि तसल क्षत्रिया मध्ये तसल उतर जाल्यार कोणी विंगड अशी जाल्यार शिशुपालाक कुडले मारून सोडत आशिल्लो जाल्यार भीष्मदेवाल मनांत अशें आशिल्लें की एक तर तेका रगत पळोवन तें यज्ञस्थळाचे फल वचचे नज आणि दोन्हीच म्हळ्यार ताका विश्वास आशिल्लो की मुखार सुनू कृष्ण ताका मारतलो म्हणून आणि ते कृष्णान मारची पळोवच्या खातीर कृष्णाल ते म्हळ्यार पळय कीर्ती वाडूका तंतू हांव मारून मेगेल कीर्ती वाडचे नज म्हणून ही भावना आमी पळय येता मुखार सुनूय केन्नाय भीष्मदेवान दाखोवचे आसा की खंयच्याय परिस्थितींत पळय देवाल कीर्ती वाडची तसल तो डिसिजन घेता तागेल स्वताच कीर्तीक जायनातले रडना देवाल कीर्ती वाडचे तसल तो डिसिजन घेता म्हणून सांगिल्लें आसा तो असल एक प्रकारान शिशुपालान भीष्मदेवाला इन्सल्ट केलें जाल्यार भीष्मदेव भीमाक ते उतर ऐकल्स येता कसले की भीमाक आणि भीष्मदेवाल मस्त प्रीती आशिल्ली भीम कुडले तयार जातके शिशुपाला थंय मारचेक जाल्यार कुडले भीमाक म्हळ्यार आमी पळयता तागेली कितली शक्ती आशिल्ली जाल्यार मागशी दोकून ताका तांडून धरता म्हणून सांगिल्लें आसा भीष्म आणि भीष्मदेवाल कितली शक्ती आशिल्ली म्हणून पळय येता की भीमा तांडून मागशी तांडिल्लें साधारण म्हणटा मनशाक भीमाक मागशी तांडूचे जाता जाल्यार भीष्मदेवान भीमाक मागशी तांडून सांगलें की तू पेशन्स दवरी आता ಸ್ವಲ್ಪ वेळान कृष्णान ताका मारचे आसा ಸ್ವಲ್ಪ क्षणा खातीर नुता बैस म्हणून भीमाक भीष्मदेव सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि ते तागेले वरदाना प्रकार ते 100 इन्सल्ट जल्स येता कृष्ण सुदर्शन चक्र सोडून शिशुपालाले ब्लडलेस सर्जरी करता म्हळ्यार एक म्हणतात पळय एक बूंद वय एक थोडे वेळ रगत भायर पडना ब्लडलेस सर्जरी करता गळ कट जाता रगत पडना त्या प्रकार भीष्मदेव कृष्ण सभेन तुची ते 100 इन्सल्ट जल्स येता मारता म्हणून आणि तांतूय ते भीष्मदेवाक पळोवन भारी एक आनंद जाता ते सभेन तू कृष्णाल कीर्ती वाडूका म्हणून सो आमी पळयता तू ह्या क्षणान तू भीष्मदेवाले ते महाभागवत साइड मुखार येता म्हणून आणि मुखार सुन आमकां तसं की ते एक गॅम्बलिंग मॅच जाता आणि ते शकुनी त्याशी मॅच करता की हांगी सॉल्व ती ते सभेन तू आणि युधिष्ठिर सॉल्व आणि पुरा जन सॉल्व ते आणि अशी एक सिच्युएशन येता आमकां तसं परिस्थिती थंय द्रौपदीक वय ते एक प्रकार ते बॅटिंगान ती लूज जाता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि द्रौपदीक ते सभेन तू भारी एक म्हणटा पण अपमान करता ती म्हणून सांगिल्लें आसा आणि धृतराष्ट्रान ते रबोक आशिल्लें जाल्यार ताका तुगेले पुत्ता वयर इतली प्रीती आशिल्ली दुर्योधना वयरी की ताका ते राबोवच्याक तागेल्यान तू शक्ती नाशिल्लें द्रौपदीक अपमान जाताना द्रौपदीन ते सभेन ती येवन ती गोत्त आसा की भीष्मदेव पुरा पयशी सिनियर म्हणून भीष्मदेवा येवन ती सांगता खंय आणि ती आर्ग्युमेंट कसं नसतं म्हळ्यार द्रौपदीले की युधिष्ठिर स्वता सोलवला तो स्लेव जाला तागेले रायट ना की ताण आता म्हाका दिवचे जाता म्हणून तो स्वता सोलवला जाल्यार ताण म्हाका कशी दिवचे हे सभेन तू म्हणून म्हळ्यार तो स्वता सोलवला जाल्यार ताण कशी दिवचे म्हणून जाल्यार भीष्मदेव सांगता सुरेख भारी ताका दुःख जाता आसता त्या परिस्थितीन तू जाल्यार तो द्रौपदीक सांगता की तू असल सिच्युएशनान तुवें ते न्याय कसं आणि अन्याय कसं हाचे विशयी उलयता आसता म्हणून भीष्मदेव द्रौपदीक एप्रिशिएट करता ते जाल्यार ह्या सिच्युएशनान तू धर्मान तशी असं वय तू सांगिल वय ता सोल्वला जाल्यार ताण तागेले बायले कशें दिवचें जाल्यार अशी सांगून असं धर्मान तू की स्त्री म्हळ्यार वर्डीक जाल्यार ती बामणाल कॅरान तू आसता म्हणून सो एक प्रकार ताणें तशी बॅटिंग करता ते तशें केल्लें त्या मागीर सम म्हणून सो कसं करेक्ट कसं रॉंग सांगचें ह्या सिच्युएशनान तू सांगचें भारी कष्ट म्हणून भीष्मदेव सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा हें कसं म्हळ्यार धर्मसंकट म्हणटात पळय
हें कशी म्हूण आतां आमकां मन येवचें पुरो की भीष्मदेवा कन्फ्युजन आशिल्लें की धर्म कसं नाही अधर्म कसं नाही म्हणून पुरा जना कळटा आसूं हें की एक स्त्रीक अपमान करचो म्हळ्यार कसं नाही रूल बुक पळोवका म्हणून ना ते रॉंगच नव्हे ताचे खातीर वेद शास्त्र कसं नाही पळोवका म्हणून ना अधर्म धर्म एक स्त्रीला अपमान जाता म्हळ्यार ते रबोवपाची मागीर भीष्मदेवान अशी कशालें सांगलें की धर्म कसं नाही अधर्म कसं नाही सांगच्या भारी कश्ट म्हणून अशी कसं जावन अशें पुरो जाल्यार आमी पळोव येता की भीष्मदेवान ताका गोत्तस की मुखारसून हे परिस्थिती उत्पन्न जाताना द्रौपदी कृष्णाल ती वय व्हड भक्त नव्हे ती कृष्णाक रक्षणा खातीर नागितली म्हणून आणि कृष्ण येवन तिगेलें रक्षण करतलो म्हणून तर तुम्ही ह्या सिच्युएशनान तुवें पळोव येता की भीष्मदेवान द्रौपदील इन्सल्ट राबयत आशिल्लें ते अपमान करचें डिसिजन करूं आशिल्लें आनी मे बी ते सिच्युएशन चेंज जाता आशिल्लें मे बी दुर्योधनाक शकुनीक भारी कश्ट जाता आशिल्लें कशें की भीष्म म्हळ्यार पुरा सिनियर मोस्ट आशिल्लो ताण कसं डिसिजन घेतल्यार मुखार सुन आर्ग्युमेंट कसं जाता आशिल्लें म्हणून सांगू जायना जाल्यार भीष्मदेव जेवन ताका धर्मज्ञ म्हणटा ती ते सगळे शांती पर्वांत आमी पळोव येता युधिष्ठिर महाराजाक कितले की श्लोक आसा महाभारतांत इतलो व्हड सेक्शन आसा युधिष्ठिराक भीष्मदेवान सांगचें आसा धर्म कसं न्हय कशी रायन चोलका म्हणून म्हळ्यार भीष्मदेवाक धर्म कसं न्हय अधर्म कसं म्हणून सांगू जायना पूण आमी लेखयत ना हें एक गुह्यतम विषय हो आणि भक्ती ट्रेडिशनान कोण येता ती कोण वैष्णव जनाले आयकतात पळय त्यातून मात हो विषय कळटा निजोन भायर दुखून पळयल्यार अशें दिसतलें की भीष्मदेवान रायट डिसिजन घेयनी ताणें रॉंग सायडा सपोर्ट केलें म्हणून जाल्यार भीष्मदेवाल मनांत कसलेंय कन्फ्युजन नाशिल्लें ताका गोत्त आशिल्लें की ह्या सिच्युएशनान तुवें हांव डिसिजन अशी घेवका कशी ताण तावळ पळय शिशुपाला मारनी तागेले इन्सल्ट जाले शिवाय ह्या सिच्युएशनान तुवें पळयल्यार ताण मुखारसून वचून द्रौपदील रक्षण करनी भीष्मदेवान वय रक्षण करयत आशिल्लें द्रौपदीन तूं जाल्यार ह्या परिस्थितीन तुवें ताका गोत्त आशिल्लें की कृष्ण रक्षण करतलो आनी ती कीर्ती रक्षण करची कीर्ती कृष्णाक मेळका म्हणून भीष्मदेवाल मनांत आशिल्लें म्हळ्यार आमी पळोव येता की भीष्मदेवान एक कसं न्ही म्हणून एक प्रकार भावना आसा ते म्हणून पळोव येता सो ह्या सिच्युएशनांत आमी पळोव येता की देव आता द्रौपदील सिच्युएशन कसं नाशिल्लें की तिगेलें कोण बामूण जेवण आशिल्लें पती तांणी सगळे एक प्रकार म्हणटात पळय ब्रह्मांडांतूल पुरा पशी तांगेलें योद्धा अर्जुन युधिष्ठिरा भीमा म्हणजे योद्धा कोणी ना ती सगळे ब्रह्मांडांतू तसले जनाल बायल जावन वय धर्मपत्नी वय जावन वय कसले रक्षण जायनी मू म्हळ्यार देवाक एक पॉइंट प्रूव करता आशिल्लें की हें आमकां आमगे लायफान तूं येता जाल्यार की आमी मस्त सकट परिस्थितीन तूं मस्त जना वयर डिपेंडंट आसता ती लायफान तूं जाल्यार देवाक हें पॉइंट प्रूव करता आशिल्लें की अल्टिमेटली देवान मात रक्षण करूं येता तुमगेल कोणीय फॅमिली असो रिलेशनशीप असो खंयच्या राज्यांत असो खंयच्या पुलिसाल प्रोटेक्शन असो तुम्ही कितले स्ट्रॉंग असो ती अल्टिमेटली कश्टार पडतात पळय तेन्ना देव मात्र रक्षण करता विंगड कोणीय रक्षण करना ती म्हणून आणि ह्या पॉइंट प्रूव करच्यान तूं भीष्मदेवान देवाल सहाय केलेलो आसा म्हणून आमी पळोव येता सो मुखारसून आमकां गोत्त आसा हें एक लास्ट पॉइंट कोण आयची सेशन एंड करता मुखारसून आमकां गोत्त आसा की परिस्थिती अशी जाता की पांडव जन वनवासा वता ती ताका एक वर्ष निपोन राबोवका पडटा म्हळ्यार त्या सिच्युएशना लेकारी आनी मुखारी ते एक वर्सा देखून भायर येताना ते विराट राज्यान तूं तांकां कळटा की कुरूंक तेन्ना भीष्मदेवय वता तांकां अटॅक करचेक ते म्हळ्यार दुर्योधन डिसिजन घेता की पांडवा आवट लढाई करून तांणी विराट राज्यान बसली ती तांकां मारका म्हणून आनी तेन्ना अर्जुनान तेन्ना ते एक वर्सा खातीर ब्रहणला जावन आशिल्लो तो म्हळ्यार ते विराट देशांत तूं जाल्यार ते युद्ध जेत्ताना तांकां गोत नाशिल्लें कसलें की तांणी विंगड वेशभूषांत आशिल्ली न्हय अर्जुन म्हूण गोत नाशिल्लें जाल्यार ते युद्धांत तूं दुर्योधन द्रोणाचार्य भीष्मदेव पळयले सिद्धा अर्जुनान ते एरो बाण मारचे पळय ते भीष्मदेवाल पाया पंदा येवन पडता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी अर्जुन भीष्मदेवा पळयले सिद्धा तागेली स्तुती करचेक ते कितले की बाण तागेले पाया लागीं मारता काय सुरे
आणि ते बाण पडेल सिताका दूर देखून कोण म्हूण दिसना ते बाण पळोवन ते अॅक्युरेसीन कशें तांगे पायया लागी येवन पडना पळय. भीष्मदेवाक कुडले कळत की कोणी नाही हो अर्जुनूची म्हूण. म्हणजे त्या प्रकाराची प्रीती अर्जुनाल आणि भीष्मदेवाल आशिल्लें ते बाण पडेल सिताकच भीष्मदेवा कळता की ते अर्जुनाल बाण म्हूण. आणि 13 वर्ष नंतर निजावन तांणी एकल्या एकल्या मुखार आयिल्ली ती. निजावन इतले वर्ष नंतर प्रिती नाशिल्ले जनांक मेळची म्हळ्यार तांकां कसं नाही खुशी जाता. जाल्यार 13 वर्ष नंतर ಒಟ್ಟು मेळटाना ते युद्धा मेळटात तांणी. आणि युद्धा मेळटाना अर्जुन पुरा जनाक पराजित करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि तांतूय दुर्योधनान कसं की आर्ग्युमेंट करचें आसा 1 वर्ष जायनी आनी के तांणी चुकली ती. आणि तांतू त्या सिच्युएशनान भीष्मदेवान पुरा तांगेल्या किना कोणी चड ज्ञान आसवय पुरा कॅल्क्युलेशन कोर न्हू तांणी युद्धभूमीर सांगता ती की नाही 1 वर्ष कंप्लीट जालना तांणी तांगेल कसं कंडिशन ब्रेक करनी म्हूण पांडवाजान. सो आमी पळोवया ते लास्ट पॉइंटाची की भीष्मदेवालें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवोशन म्हूण आयची सेशनाची मेन पॉइंट हेची की पुरा जनाला देवाल खातीर मस्त भक्ती आसता वय. कितले की जन आसा भक्तीन तूं देवाल खातीर. जाल्यार भीष्मदेवाल कसन विशेष म्हळ्यार तांकां गोत्त आसा आमी ते शिशुपालाल इन्सिडेंटा पळयत द्रौपदील ते इन्सिडेंटा पळयत आनी मुखावेल सेशन्सान तो आनीक सकयल इन्सिडेंट जाता खंयच्यान जनाक सामान्य जावन जनाक आनी तांकां गोत्त आसा की इतिहासान मुखार पुरा जन तांगेलें मिसअंडरस्टँड करतली म्हणून की भीष्मदेवान कांय करनी भीष्मदेवान कांय करनी शिशुपालान इन्सल्ट केलें नुत्तर राबलीं ती. द्रौपदी तांगेले येद्रा इतलो व्हड अधर्म केलो दुर्योधना नुत्तर राबलीं ती. जाल्यार आमकां गोत्त आसा भीष्मदेवाल भक्ती आनी तांगेल महाभागवत तांगेलें एक चरित्र अशें आसा की तांकां देवाल मनांत कसं आस पळय तांकां गोत्त आसा तांकां. आनी ते देवाल मनांत कसं नाशिल्लें ते साध्य जावचे खातीर तांगेल पर्सनली तांगेल कसं रेप्युटेशन असो तांगेल अपकीर्ती तांकां मेळ्ळ्यार येडना तांगेल अपमान जाल्यार येडना भीष्माक देवाल कीर्ती वाडोवका पूण तांगेल मनांत तेंच आशिल्लें. तो शिशुपालाल वधांत जावं द्रौपदील ते सभेंत जावं तांगेल मनांत हेंच आशिल्लें की कृष्णाल कीर्ती वाडोवका मेगेल अपकीर्ती जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना म्हूण. सो आमी पळयत की गुह्य जावन सामान्य जनांत कसं तांगेलें इंप्रेशन असो तांकां कांय एक मनांत ना म्हूण आमी पळयत. ते एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देवाल भक्ती म्हूण सांगीत. नॉर्मली आमी भक्ती पळयता ती केन्ना क्लियर आसता की हो भक्ताची म्हणून. प्रल्हाद असो ध्रुव असो खंयचे भक्ताचें चरित्र पळय डायरेक्ट भक्त आसत तांणी. जाल्यार भीष्मदेव असल भक्त की देवाल ऑपोजिट पार्टींत आसून देवाल कीर्ती कशी वाडोवका तेंच तागेल मनांत आसा. आनी मुखारसून आमी पळयत आनी कुरूल सायडांत आसत जाल्यार तांगेल मनांत हेंच आशिल्लें. भगवद्गीतेंत ते श्लोक आसा पळय यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धन तत्र श्री विजयोर भूती ध्रुव नीतीर मतीर मम म्हूण सांगीत की कृष्ण खंयची सायड आसा ते खंडीत ध्रुव श्रीह म्हळ्यार खंडिताची ऑप्युलन्स आसतलें म्हळ्यार कसलें उणें पडना आनी विजय श्री आनी विजय खंडीत आसा म्हूण ताका तांणी ऑपोजीट पार्टी आसून कृष्णाल कीर्ती कसं वाडोवका म्हूण तीच तांगेली भावना आशिल्ली त्या म्हूण पळयता. सो हांव सेशन हांगा एंड करता. 5 मिनिटां खातीर रिकॅप करुया आज कशें डिस्कस केलेलें. तशींची तुमगेल कसं एक कॉमेंट असल्यार तुमी चॅट बॉक्साक घालूं येता और तुमगेल कसं कॉमेंट असल्यार तुमी अनम्यूट आयकून सांगेता. सो आमी आयच्या सेशनांत पळयलें कशी भीष्मदेवान 3 जनरेशना क्रॉस मॅनेज केल्लें कुरू राज्याक ते कुरू परिवाराक तांणी एक रिस्पॉन्सिबल जावन तांगेलें कर्तव्य म्हूण तांणी पुरा तांगेले त्या परिवाराक मॅनेज केलेलें आसा. आनी धर्म कसं म्हूण आमी ते एक सान स्टोरी पळोवन पळयलें की कशी धर्म कसं म्हूण ते भारी एक कश्ट आनी ते महाभारतांत तेंच आमी पळयत. नॉर्मली विंगड खंयचे रामायणांत पळयल्यार ब्लॅक अँड व्हायट विभीषण माते कशी लोक रावणाल सायड आसून जाल्यार जनरली पळयल्यार ब्लॅक अँड व्हायट आशिल्लें. रामाल सायडान क्लियर आसता आशिल्लें कसं करेक्ट कसं रॉंग. मात महाभारतांत पळयल्यार कोण रॉंग कोण करेक्ट सांगचें एक आसा तें धर्म कसं म्हूण तें एक भीष्मदेवान तांतू पुरा सिच्युएशनांत दाखयलें आसा. आमी हें पळयलें की तांणी कसं तें एक प्रतिज्ञा घेतली ताजे निमित्तान कसं कश्ट जालें. मागीर आमी गांधारी कुंती माद्रील ते कशी वार्डीक जालें तें पळयलें.
मागीर मुखार पांडून त्या वना वचून रावचें आनी कशी तागेले ते मृत्यू जाता आनी ताजे निमित्त कुंती आनी ते 5 पांडव मात आसता ती आनी तांणी कशी आपास येता ती म्हूण तें एक पळयलें आनी कशी भीष्म देवूची पांडवाल बापूस म्हण जालो फादर फिगर जाल्लो म्हूण तें एक विशय पळयलो पांडवाल वटू लाक्षाग्रह कशें तांकां मारलें ट्राय केलें मुखार ते अग्रपुजाचे इन्सिडेंट आमी डिस्कस केल्लें केन्ना ते एक शिशुपाल इन्सल्ट करता भीष्मदेवाक जाल्यार भीष्मदेव कोप्पना कसले तांकां गोत्ता आसा की कृष्णालो किर्ती वाडोवपा म्हूण आनी मुखारी आमी पळयलें ते कशी ते सभेन तूं द्रौपदीन रक्षण करूं मागतना भीष्मदेव सांगता अधर्म कसो न्हय धर्म कसो न्हय सांगची भारी कश्ट म्हूण कोणाक बिलीव करचें जायना की भीष्मदेवाक अधर्म कसो म्हूण गोतना हांवें जाल्यार तांगेले मनांत हेंच आशिल्लें की तांकां कसं प्रूव करता आशिल्लें की देव सोड कृष्णा सोड विंगड कोणीय रक्षण करना ती म्हणून आनी त्या पॉयंट प्रूव करच्या खातीर भीष्मदेवान त्या प्रकारार व्यवहार केलो म्हूण सांगिल्लें सो आनी मुखार सोनूय तांणी 12 वर्स मुखार येता ती आनी मुखार वयली काण नेक्स्ट टायम आमी पळोवया जाल्यार भीष्मदेव कशी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशेष भक्त म्हूण पळय येता की तांणी तांगेली पर्सनल रेप्युटेशन अपकिर्ती कसनय जाल्यार येडना तांणी एवरी सिच्युएशनान तूं अशी डिसिजन घेता आशिल्ली ती खंयच्यान कृष्णाल कीर्ती वाडोवका म्हूण तांगेले अपमान जाल्यार रडना तांगेले विशय जेन्ना कसनय उलयल्यार रडना तांकां कांय तांगेले कर्तव्य करता आसतात सो असेल एक काण आशिल्लें मुखार सून आनी कसन जातलें आनी कसन इन्सिडेंट जातलें तें आमी नेक्स्ट सेशना पळय हरे कृष्ण वर्जी गोपी माताजी तुमकां कसं कंक्लूड करता हरे कृष्ण उलयल्यांत कसं चूक जाल्यार क्षमापण करून प्रभुजी भारी लाईट सेशन आशिल्लें आता कोणाक कसले प्रश्न असले री तुमगेले कसले कॉमेंट असले री हे सेशना बद्दल नवे मागशीचे 2 सेशना बद्दल नवे इन जनरल कसले प्रश्न असले री तुम्ही प्रभुजीक निमगो येता तुमच्या बॉक्सान जाल्यार घाले येता आनी तुमी कसं कॉमेंट हें करचें तोळटें जस्ट एक आमी अनाउन्समेंट केलें पासूड गॅस दिता ती ऑल्दो चिके आतां ओमिक्रॉन निमित्त चिके रुल्स आनी कसं म्हूण अनसर्टन आसा ती जाल्यार आमी कोतना सो आनीक कोणाक ते इंट्रस्ट असल्यार तुम्ही खंडिताची तुम्ही पुराजनान त्या गोवर्धन इको विलेजा खातीर ते आमी आपास फाल्यां गुगल फॉर्म ग्रुपार घालता ती तुम्ही तुमगेले फ्रेंड्साक कोणाक इन्विटेशन आसताली हे सत्संग अटेंड करतली म्हूण नांव जावं म्हणा कोणीय तुमगेले आमचे फ्रेंड्स रिलेशन्स असल्यार तुम्ही फॉरवर्ड करात हे पिकनिका विशीं डिटेल्स आमी ह्या ग्रुपार आपास घालता ती आनी जाल तितले जन ते गुगल फॉर्म भरून 7 जानेवारी भितर रेजिस्टर केल्यार आमकां तें आयडिया येतलें की कितले जणांनी एनरोल केलां सो त्या प्रकार आमी ते बसाची व्यवस्था की ते कसं करचें तें कळटा गोवर्धन इको विलेज म्हळ्यार मुंबई देखून 2 घंटे वाटेर आसा ती सो तुम्ही ते गुगल फॉर्म भरल्यार आमकां ते रूट खंयचें खंय देखून वचका त्या पुरा डिसिजन घेवचें इजी जातलें म्हूण तें एक अनाउन्समेंट आशिल्लें हरे कृष्ण नायक मॅम तुम्ही हँड रेज केलेलो की नायक अजय फर्स्ट टाइम आनी जॉइन जाता आसा ती आनी बेंगलोरच्यान तुम्ही म्यूट आसा ती एक रेड बटन आसा नायक मॅम ते एक सान हा आता जाला हरे कृष्ण नमस्कार नायक नमस्कार फर्स्ट टाइम जॉइन जातसचे इतले दिवस हांव इस्कॉन चेन्नई इंटू पळयत आशिल्लो काल कळ्ळें आमचे गेल्यान ते एक आसो म्हणून संतोष जालें कृष्णालेच म्हाका एक अनुग्रह मेळ्ळा आमके जाल्यार आमगेल कुटुंबान तूं आमगेल्यान तूं जाल्ला म्हळ्यार परमात्माक तुमकां सकळ धन्यवाद सांगता म्हूण गेलो मस्त खुशी जालें आनी म्हाका रेग्युलर जावन आयकता आदी म्हाका लेट जेवचे ಸ್ವಲ್ಪ लिंकान जॉइन जेवचे ಸ್ವಲ್ಪ लेट जालें मस्त चंद कोण सांगताची मस्त सौम्य जावन सांगताची मन आसो कशी करताची उठान वचाक मन येताना मेळेल बायल आयल्या तो गापी तसो वतना सोण वचाक मन येताना मस्त खुशी जाले प्रभुजी आनी एक वेळा खंडीत मेळया आनी जन क्लास अटेंड करता हरे कृष्ण आम्ही रेकॉर्डिंग घालतली प्रभुजी आमतू ह्या ग्रुपार तुम्ही ते जीएसबी भक्तवृंद म्हणून व्हॉट्सएप ग्रुपार जॉइन जाल्यार पळय रेकॉर्डिंग आसा सो तुम्ही ते सेशन कसं मिस जालें तें आयकूं येता हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद तुम्ही जॉइन जाल्या हरे कृष्ण
कोणाला प्रश्न असकी कॉमेंट असकी प्रभुजी एक म्हाका संशय आता संशय समकी नाही म्हणून म्हाका गोतना देव देव कृष्ण म्हळ्यार देव भीष्म म्हळ्यार एक मनीस कृष्णाले हे वयर जेव का म्हणून सांगून तागेले ताका चड मोल येव का म्हणून सांगून भीष्मान द्रौपदीक रक्षण करली म्हळ्यार म्हाका कळ्ळें. वय म्हळ्यार आता आम्ही पळयता की पुरा जनाला एक विंगड विंगड भावन असता आणि देव म्हळ्यार भक्ताल ओटूय रेसिप्रोकेट करता. पुरा जनाला एक कॅपॅसिटी विंगड विंगड असता आणि देवाक गोत्त आसा की पुरा जनाल म्हणतात पळय मॅक्सिमम पोटेन्शियल कशी यूज करूं येता म्हणून. आता आम्ही सामान्य जावन आसतना पळयतात पळय की एक जनाक जिवनात भारी कष्ट सी असता ऍक्च्युली पळयल्यार जाल्यार तांणी भक्ती करतात. स्वल्प जनाल जिवनाची म्हळ्यार सौकर्याची चड असता आणि तांणी इझिली करूं येता. सो देवाक गोत्त आसा की कोणाल कितली कॅपॅसिटी आसा आणि त्या लेखारी कशी भीष्माल मनांत असता पळय भक्ताल मनांत देवाल कीर्ती वाडोवका म्हणून तशी जी देवाल मनांतूय असता की तांगेल भक्ताल कीर्ती वाडोवका म्हणून. सो दोन्ही प्रकाराचे असता. कशी एक प्रकार म्हणतात पळय फर्स्ट स्टँडर्डाचे एक्झाम फर्स्ट स्टँडर्ड चड असल्यार फर्स्ट स्टँडर्डाचे एक्झाम पेपर दिता. फर्स्ट स्टँडर्डा चड 10th स्टँडर्डा एक्झाम पेपर येना. सो देव वय पळय खंयची निमणे परीक्षा घेता म्हणतात पळय खंयची स्टँडर्ड आस पळय त्या प्रकाराची परीक्षा घेता. आणि आम्ही एज्युकेशन लेखार पडलेल्यार भीष्मदेव म्हळ्यार PhD किंवा मुखार गेलो भक्त तो ताका देव मॅक्सिमम परीक्षा भीष्मदेवा दिता आणि त्या एक्झामांतूय भीष्मदेव गोल्ड मेडलिस्ट जावन येता म्हणतात पळय. सो हांतू भीष्मदेवाल कीर्ती वाडली भीष्मदेवान ते केल्लें ते भक्तीन देवाल कीर्ती वाडली म्हणून. सो त्या भक्ताल आणि देवाल ते भारी एक व्हड संबंध एक पंता म्हणतात पण त्या वैष्णव जनाले ऐकल्यार मात ते करेक्ट अंडरस्टँडिंग येता. म्हणजे असल पुरा वस्तू म्हणतात पण भारी कन्फ्युजिंग जावचे साध्य असं हे कसन जालें म्हणून. म्हणजे भक्तीच भारी एक घुय्य विषय तो भीष्मदेवालांनी रिलेशनशिप आशिल्लें. म्हळ्यार लढाई करून घेतल्या म्हळ्यार तांणी आता युद्धांत एकल्या एकल्या मारता आशिल्ली भक्तांनी देव एकल्या एकल्या मारून घेता म्हळ्यार कसं भक्ती ती ना जाल्यार भीष्मदेवा लेवल विंगड आशिल्लें आणि देवान भीष्मान ते देह सोडताना देव थंय युधिष्ठिरा घेवन येता. ते मुखावेल सेशन आमी आयकुचें आसा. सो श्यामल माई ह्यांची पॉइंट आम्ही नेक्स्ट 2 सेशन्स आनीक पळोवचे आसा. तुम्ही निमगिलें क्वेश्चन प्रभुजी ज्ञानी भीष्म ताका त्रिकाल ज्ञान असवे म्हणून भीष्मदेव म्हळ्यार एक प्रकार सांगी येता की भक्त असतात पळय तांणी देवाल्या योगमाया शक्तीर असतात. योगमाया शक्ती म्हळ्यार की तांगेल मन ते एक विचार येता पळय ते देवाल्या प्रोत्साहन येता. आमगे पुरा जनाल मना भितर देहान परमात्मा असता जाल्यार ते योगमाया शक्ती म्हळ्यार देव तांकां प्रोत्साहन करता ते एक डिसिजन घेवचे ते डिसिजन घेवची की ना ते तांगेलें चॉयस इंडिव्हिज्युअलांची अशी न्ही की देव फोर्स करता जाल्यार देव ते प्रोत्साहित करता आणि त्या लेखार भीष्मदेवान डिसिजन घेतला म्हणून. सो एक लेखार तांगेले एज्युकेशना लेखार पळयल्यार भीष्मदेवान आमी लास्ट सेशना पळयलें तांगेले मार्केंडेय ऋषी परशुराम ऋषी शुक्राचार्य बृहस्पती तांगेले अंडर एज्युकेशन आशिल्लें. सो एक प्रकार भीष्मदेव त्रिकालज्ञ आशिल्लो तांतू कांय ना जाल्यार तांणी तांगेले पावर केन्ना दाखोवन दी तांगेले कर्तव्य मात केलें. योगमाया शक्ती म्हळ्यार ती योगमाया हागेले हिगेल पट्टा तुकून येवन सांगता ना तो कृष्ण वय देवाल म्हळ्यार प्रमुख 2 शक्ती असता. एक भौतिक शक्ती असता म्हळ्यार ती दुर्गा देवी आणि एक दोन्ही शक्ती म्हळ्यार योगमाया शक्ती म्हणून. कोण देवाल भक्ती करनात पळय ती दुर्गा देवीला अधीन असतात ती आणि कोण देवाल शुद्ध भक्त असतात पळय ते योगमाया अंडर असतात. म्हळ्यार देवाल्या अंडर जाल्यार ती देवाल आध्यात्मिक शक्ती ते कसं जालें की आता फॉर एक्झाम्पल यशोदा देवी आसा वृंदावनांत आता तिका कृष्ण देव म्हूण मनांत असल्यार तिका सांज चारडा म्हणके करूं जातलें तिका ताका देव तिका योगमाया शक्ती अंडर घालता. तेन्ना यशोदाक दिसता काय सांज चेडू कृष्ण मेगेल चेडू हांव ताका खावय नातल्यार ताका कशी तागेली भूक आसतली ताका ताणी जाता हांव पळोवका ताका म्हणून. सो देवान स्वल्प शुद्ध जावन आशिल्ल्या भक्तांत मनांत तें घालचें. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद श्यामल माई. धन्यवाद प्रभुजी.
भारी लाईक करणं हे सेशन. एक पॉइंट मस्त आवडले की भीष्मदेव आणि बियॉन्ड रिलीजन अँड इरिलीजन, धर्म आणि अधर्माचे विपरीत हे आशिल्ले त्यांनी बियॉन्ड आशिल्ले आणि राईट ऑर रॉंग. जनरली हे जगतांत आमी पळयता ती अरे हे राईट हे रॉंग, ब्लॅक अँड व्हाईट, हे उरका एक राईट उरका एक रॉंग उरका, ताजे नंतरचे कोणाक ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ते मात्र फक्त भक्तींत मात्र भक्त शुद्ध भक्त कोण उरता ती तांगेलांत मात्र. नाजाल्यार आमी आमगेले जनरल सामान्य हे भौतिक दृष्टीनं हेच विचार करता ती अरे भीष्मदेवान अशें कसले केले, कृष्णाना महाभारत युद्ध कसले करेले अशें म्हणून. असं एक एक आस्पेक्ट अशी उरता ती की ते आमगेले जनरल आयडियांतू जनरल लॉजिकांतू बसना आमी हे जगतांतले. तेच खातीर हे भक्तींत भक्ताक मात्र एक हे उरता की धर्म आणि अधर्म नंतर बी कसं तरी आसा देवाक खुशी करचे खातीर, देवाक संतुष्टी करचे खातीर भले ते धर्म उर लोकाल दृश्टीन भौतिक दृश्टीन तो अधर्म उर जाल्यार भक्त ते करता कसले म्हळे ते देवाक ताजेन खुशी पावता, आनंद मेळटा, संतुष्टी मेळटा म्हणून. तशी ताणें एक सांगले की भीष्मदेवाना द्रौपदीक कसले वांचयले ना म्हणून भारी लायक एक्सप्लेनेशन दिले. प्रत्येकान तू भीष्मदेवाले हे आशिल्ले की देवाक हाजेन संतुष्टी मेळत आसकी ना, देवाक हाजेन देवाल कीर्ती वाडटा वाचकांक. एक शब्द तांणी सांगले हे देवाल कीर्ती वाडका जाल्यार भक्त खंयचे थरेरी वता लोकाले जाल्यार तांणी लोक अपमान केले जे कशी शिशुपालान अपमान केले तांकां नपुसक म्हणून तू वर्डीक करून घेतले ना, तू इतलो व्हड प्रतिज्ञा घेतले, तू नपुसक आशिल्लो म्हण तू कोत आशिल्ले म्हणून असल अपमान एक क्षत्रिय जावन ताणें सहन करून घेतले. आणि कितले कितले पुरा एक तांगेल पुरू वंशाक तांणी कितलं प्रोटेक्शन दिले. नावे एक खंयचे पोझिशन तांणी घेतला, एक राज जावच्याक तांकां प्रत्येक योग्यते आशिल्ले, प्रत्येक क्वॉलिफिकेशन्स आशिल्ले, इतलं बुदोंत आशिल्ले तांणी, इतलं क्षत्रिय योद्धा आशिल्ले, प्रत्येकांत तांकां नॉलेज आशिल्ले जाल्यार एक राज जावचे एक योग्यते तांकां आशिल्ले जाल्यार तांणी ते पद स्वीकार केलें ना केन्ना. नावे एक लग्न जावन नावे कसले एक संपत्ताचे सुख तांणी एक अपेक्षा केलें ना. प्रत्येकांतू आपल्या प्रतिज्ञे आणि देवाल सेवे आपल्या ड्युटींतू तांणी चड महत्व दिले. तू मस्त आमकां शिकच्या मेळटा. मस्त धन्यवाद प्रभूजी. अशी तुम्ही सगळ्यांना हे सेशनांत येता उराती आणि नेक्स्ट 2 सेशन्स आसा ती भीष्मदेवाले. आता कोणी नवीन जॉईन जाल्ले परत आम्ही मागशीचे फर्स्ट 2-3 सेशन्स रेकॉर्डिंग्स आम्ही वापस घालतले. तुम्ही ऐकू येतं कोण मिस केले ते तुम्ही ऐकू येतं. आणि प्रभूजीन म्हळ्यावरी गोवर्धनी कोविलाचे पिकनिकाचे बद्दल आता गव्हर्नमेंटा रूल कशे आसा कशे जाता डिपेंड ताजेन आम्ही हे करतले. तुम्ही फक्त फॉर्म भरा आणि तुमगेले कोण बी फ्रेंड्स रिलेटिव्स असले तांकां हे गुगल फॉर्म तुम फॉरवर्ड करेत जाल्यार तांणी हे ग्रुपान तू जॉईन जावेत. मुखारचे डिटेल्स आम्ही दितात तुमकां. 22 म्हण आता आम्ही डिसाईड केल्या. आता गव्हर्नमेंटाच्या कोविडाच्या तो वाडता आसा गव्हर्नमेंटा रूल कशे आसा म्हण सांगचे ना. सपोज काही ना जाल्यार आम्ही हे फिक्स दवरतले डेट. हरे कृष्ण. ताईले सकड बांधवाक मस्त धन्यवाद. तुम्ही इतले प्रितीन येता ती आणि हे सेशन इतले इंटरेस्टिंग अंद अटेंड करता ती आमकां मस्त प्रोत्साह मेळटा. अशी येता उरा आणि तुमगेले कोणे रिलेटिव्स असले तांकां हे प्रोग्रामा बद्दल सांगता उरा. मस्त जावका हाजे उपयोग जावका. माझी विश्वानंद प्रभून सांगले वरीची की कशी एक आमगेल भाषेन म्हणले आमके एक हे येता जास्ती अंडरस्टँड जाता. एक आत्मीय भाव येता आमगेले लोक म्हणून. हे आध्यात्मिक विषय मस्त व्हड आसा. 1 दिवसान 2 दिवसान कळची नाही अशी तांणी विंगड रामायणाचे महाभारताचे एक कॅरेक्टर घेऊन आमकां भारी लायकन एक्सप्लेन करता ती की एक एक आस्पेक्टान आमकां कितले शिकच्या मेळटा. आमगेले प्रॅक्टिकल लायफान तू आमगेले लेवलान तू कशें आमकां प्रॅक्टीस करता म्हण आमकां मेळटा. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हेच प्रोग्राम आमी हांगा विराम दिवया. हरे कृष्ण माताजी. हा सांगा. हेमा माताजी भीष्मस्तुती सांगतली. हा हेमा माताजी तुम्ही भीष्मस्तुती सांगा. हरे कृष्ण. श्री भीष्म उवाच इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा
भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतेमुपीयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलखकुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिर सुमेनवध्या युधितुरगर्जो विधूम्रविश्वक कचलुलितशमुवार्य लङ्कृतासे मम निशितशरे विभिद्यमान वचि विलसकवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश स्थितवती परसे निकायुरष्णा वृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय महत्प्रतिज्ञा मृतमधिकक्तुं वप्लुप्ते रथस्थः धृतरथचरणो व्ययाचलदघु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय शिखविशिखहतो विशीर्णदंशा शतजपरिप्लुतात् तायिनो मे प्रसभमभिससार मद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दा विजयरथ कुटुम्ब आर्ततोत्रे ऋतहयरश्मिनित श्रिये शणीये भगवती रतिर सुमेर्मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवद्वा मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषा अर्हणमुपपेत् ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष अविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां रुदिरुदिदिष्टितमात्म कल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकदार्कमेकं
समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोह समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोह समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हेमा माताजी इतकं धन्यवाद हेमा माताजी स्टार्टिंग प्रोग्राम ಅಂತ आणि श्लोकांत एक्सपर्ट असा प्रत्येक श्लोकांत भगवद्गीतेचा असा असल भीष्म स्तुती असा आता चतुश्लोकी भगवद्गीता आम्ही केले ते प्रत्येक श्लोका बेगी लर्न करता ते एक टॅलेंट असते गेले त्या टॅलेंट ती भक्तीन यूज करता धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण आज आम्ही या प्रोग्राम विराम दिल्या नेक्स्ट संडे आम्ही 4th सेशन भीष्मदेवाला ऐकूया हरे कृष्ण 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र सांगून प्रोग्राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भीष्म देव की जय श्रील प्रभुपाद की जय।